तर काल जे प्रश्नोत्तरात तुम्ही सांगा की 150 मेगावॅटची गरज आहे एक्झॅक्ट कसं ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइज 150 मेगावॅट 2030 आमकां करपाक जाय. ही सगळी आमी 2027 पर्यंत कंप्लीट करता. आता जवळ जवळ 90 मेगावॅटाचेर आमी पाविल्ले आसा आनीकूय काम चालू आसा आनी 30 मेगावॅटाचेर म्हणजे म्हापसा दिना तें काम चालू आसा. तें काम सादारण एका वर्सान कंप्लीट जाता आनी हे सगळें कंप्लीट जाले बरोबर आनी इतर क्षेत्रांत जें काम चालू आसा तें सगळें जाले बरोबर 150 मेगावॅटा पेक्षा चड न्ही आमी 2027 ग्रीन एनर्जी म्हणून तयार करता. आणि तमनारा कडल्यान कितली मेळटा? तन्मार 1200 मेगावॅट वीज आमची जे गोवा ज्युरिडिक्शन जें काम आसा तें कंप्लीट जाता. कर्नाटकांतल्या ज्युरिडिक्शनच्या कामाक तांचो अजून पसून प्रगती काय ना. तांणी काही कंडिशनां घातल्या. ती कंडिशनां म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंटान मान दिना आनी त्या खातीरूच तें सद्या प्रलंबीत आसा. पूण वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान आमकां जर फाल्यां सकाळीं कमी वीज मेळ्ळी जाल्यार वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान ती वीज आमकां घेवपाक हें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आमी तयार केलां तें सगळें आमकां उपयोगाक पडटलें. सोलर एनर्जीची फाटी सांगलें आतां ग्रीन एनर्जी म्हणजे सोलर एनर्जी सीएफआर पूर्ण तूं कितें विचार तें म्हाका खबर ना. करेक्ट वर्ड घे आनी म्हाका विचार. एका वटच्यान सरकार ईव्ही गाडयांक प्रमोट करता पण दुसरे सायडीक पळयल्यार ईव्हीचे सर्विस वॉट इज इम्पॉर्टंट पूण ईव्ही दुसरे गाडी इम्पॉर्टंट काय लोकांक सोलर रूफटॉप इज इम्पॉर्टंट हेचेर तुमी विचार करपाक जाय. गाडी आज आसा फाल्यां ना पूण रूफटॉप जर घातलें जाल्यार सबंद कुटुंबाक ताजो फायदो जाता आनी त्या खातीर रूफटॉप सोलराचेर आमी चड भर दिता. केंद्रा कडेन 22 पोर्टफोलिओ आसा आनी 22 ताजेर हांव कांय उलोवंक शकना. इट इज द प्रिरोगेटीव पार्ट ऑफ द मुख्यमंत्री. हय आमचे जे नॅशनल लेवलार जी डिसिजनां घेतली ती आमकां लागू आसा आनी त्या प्रमाणे सगळे जे भितर आसा ते लोकां खातीर भायर वचपाक जाय तें आसा पूण त्याच बरोबर जे आमचे मिटर रिडर वता तांकां जे योग्य तरेन तांचे रिडींग काडपाक सगळें स्मार्ट जाल्यार सुद्दां चेकिंगां वचपाकूच स्मार्ट जालें म्हणून कितें बरे कपडे घातले म्हणून भितर चेक करपाकूच जाय तें भायल्यान बरे कपडे घातले सगळे भायला कितें गोंयच्यान बरें दिसना ताका दुसऱ्या भायर वचपाकूच जाय तशें न्ही. फाल्यां खंय कितें जालें जाल्यार तांकां भितर वचचें पडटा. हें चालू जालें इम्प्लिमेंटेशन आतां डिसेंबराक जाता. तर अनेक म्हणजे सरनेम चेंज कायदो हाडपा जाय हाडपा जाय तो सगळ्यांनी कित्याक कितें नांव घालीत रावल्या सगळ्यांनी.